बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमचे हात अशे वटेन दवरया, पाठ स्ट्रीट दवरया, दोळे बंद करया. आमचो सुस्कार घेता ताका आमी हाजीर जावया. जशे भाशेन देवान मनशाच्या नाकपुड्यांनी सुस्कार घातलो आनी ताका जिवो केलो, तेच भाशेन आमकां प्रत्येकांक देव सुस्कारांत जिवीन दवरता. ताणेन तो घातला, तो आमचो वेळ जालो म्हणटूच काडटलो आनी हे परी आमकां आपल्या सवेन आपल्या खाकेंत आमकां वेंगेंत दवरतलो. तर ह्या वेळार आमी ताका आजीर जावया आनी ताची खरें गुलाम कशे ताची सेवा चाकरी करया. तो येता तेन्ना ताका मायेमोगाचो येवकार दिवया. तो सुस्कार भायर सरतना सगळें आमचें सवें आसा तितलें खालतीकायेन ताका दिवया. कित्याकूच आमी चिटकोन रावचें न्ही, भितर आमी सारकी नितळ निर्मळ जावंक हे भाशेन जेजूच्या स्वादीन सगळें आमचे भितर आहा तितलें करया. प्रत्येक सुस्कार इतलोच जावन आमचो हेतू की आमी प्रत्येक सुस्कारा पासून जियेता आनी प्रत्येक सुस्कारांत आमचें जिवीत जेजूच्या स्वाधीन करून ताच्या जिवितान परतून बरोवन येता. हो संबंद सारको घोट करया. बाकीचें सगळें तो थाऱ्यार हाडटलो. आमची चिंतना, भावना, चाल, आठवणी सगळें ताचे स्वाधीन केलें की ना, मागीर सोंपेपणी आमी दुसऱ्यांचें करूंक लागतले. आमी दुसऱ्यांचें भितर घेता ना, आमी घेवंक फावना. आमकां कोणाच्यानूच भितर कांयच करूंक जायना. हे मनांत दवरात, कोणाच्यानूच आमकां भितर कांयच करूंक जाय, आमीच तें आमकां करून घेता. कित्याक आमी भितरल्यान जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत हिरावून जियेना. कांयच लागपाक ना आमकां. सगळें ताचेर धरून ही ताणेन आमकां एक कृपा दिल्ली आसा, एक देणें दिल्लें आसा, ज्या प्रमाणे आमच्यान भितरल्यान शांतपणे जिवंक जाता. भितर कांयच दवरी नाकात, सगळें भायर काडात जेजूच्या नांवांत. आनी तें म्हत्वाचें. जेजूच्या नांवांत काडलें की ना, आपशींच आमचें आपलेपण नपयत जातलें आनी जेजू आमचो खरो मास करून आमी जिवंक लागतले. जशे भाशेन आमचें जिवीत खरेंच जावंक जाय. बावतिजमा वरवीं तो आमचो मस्तक आनी आमी ताचे सांदे.
जो आसा ताका आमी आजीस जाल्या ताची सगळें आमी जियेता भोंवता आनी आसा तो आमकां म्हणटा म्हजे सवय रिगून रावात आनी हांव तुमचे सवय रिगून रावता तो वाडत वचूंक जाय हांव जाल्यार उणो जायत जावंक जाय पूण हांव सर्वेस्वराचो चाकर जावं म्हजे सगळें तुज्या उतरा पोरमणे तूं म्हाका घडोवन हाड सायबा तुज्या एकवटान सगळें हांव करतलो पूण तरी पूण म्हजें आपलेपण आसा जाल्यार तेंय बी तुज्या स्वाधीन करीत रावता कित्याक संकश्ट जे म्हजेर येतात ते सगळे तुजे स्वाधीन प्रत्येक सुस्कारान करता हांव सगळीं तुमी कोश्ट करतात ती म्हजे सरशी याद आनी हांव तुमकां समाधान करतलो वय जेजू सगळें आमच्या हातींतलें तुजें स्वाधीन करून तुजें जिवीत हांव अदीक करतां तुजो सांदो कसो हांव जियेतां तुजी येवजण तुजी चिंतना तुजी भावना आनी तुजी चाल म्हजीच जावं न्ही हांव खेरीतपणी हे भाशेन तुज्या एकवटान जियेतां आनी तुका म्हजें सगळें दिवन तूं म्हजें सगळें वावुरताय हांव तुका सहकार करता दुसऱ्यांचे सेवे चाकरे पासत आनी हे परी बापायक तुजें सगळें महिमा बापाक मेळटा कित्याक फकत तुज्यानूच हें बरे भाशेन उत्तम तरेन करूंक जाता आनी हांव तुजो गुलाम हांव तुजो चाकर हेच परी सांतिनासान भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराक शिकयलो आनी ताणें तें पत्करलें ताका तें मानलें आनी ताणें आपलें जीव सगळ्यांक जेजूक समोर पिलें तेच भाशेन आमी प्रत्येक जाणां जेजूचे स्वाधीन आमचें सगळें करया ताच्या नांवान सगळें ताचेरूच दवरया आनी ताच्या एकवटान आमी जिवया हे परी हो पयलो भाग जालो ही कृपा ताणें आमकां दिल्ली आसा आमची चिंतना आमची इंतेसांव आनी आमची कोरण्यो सगल्यो तो घडोवन हाडटा ताचे सारकी तो कोत्ता आनी आमकां बापाचे मोहिमे पासून जिवंक तो आमकां घडोवन हाडटा हें उदीक खोलायन घडोवन येवच्याक आयच्या दिसा ताच्या जिवितान कितें घडलें ह्या घोडीताक आमी आजीर जावया एकदां जेजू एका घरांत आयलो आनी नव्यान इतलो लोक थंय एकवटलो की जेवंक पर्यान नज जाले आनी ताची सोयरी हें आयकल्या उपरांत ताका धरून हाडूंक गेली कित्याक ताची मोत उडल्या अशें ती म्हणटाली आमी पळयता आनी आमी थंयसर आसा आमी त्या घरांत आसा आनी इतलो लोक भितर आनी भायर भरलेलो आसा की ताची घरचीं येतात आनी ताका व्हरोंक सोदतात कित्याक इतलें काम कशें म्हणून करतलो पिसो बी जाला कितें
अशें म्हणून ताका व्हरोंक खायदिली. जेजू, ही म्हाका कृपा दी, तुका भितरल्यान वळखोवच्याक, समजुच्याक आनी तुजें जिवीत हे परी खोलायन समजल्या पळयल्या उपरांत तुजो खरेपणी मोगान पाटलाव करच्याक. सगलो गोत जेजूच्या एकवटान प्रत्येक सुस्कारांत रावात. आयकोता पळयता तें सगलें जेजू सोबे आमी करया. ही कृपा आमी मागया. सांतां भक्तांक ती ताणें फावो केली कित्याक ते सदांच ही भीक मागतालेत. तर आमी भीक मागोन ही कृपा जोडून घेवया. ज्या प्रमाणे आमी न्हय जेजू आमचें सवें पयलो वयलो स्थान दिवन जियेता.